रूप तुझे आजचे सांगो जाता मगे नाव जोली ना एनीथिंग इज पॉसिबल एशको स्ट्रेंजर्स कितको हेल्प करता ती म्हजो एगोड आसकोन हाय थँक यू जॉलिटा फॉर द ड्रेस हाय केशा हाय सगळीं हाय बरी हॅपी इस्टर सगळ्यां आतां मीस काबार जाला तो मिसा वचोन येयली राती गेल्ली मिडनायट काल येयल्लें हिंगा ते तो इस्टर विजल आहलें सो हांव आयज मॉर्निंग येवपा आहलें सो बेश्टें कॅन्डल्स लायट कोन्न गेल्लें आयज हांव 7 o'clock मिसा येयल्लें आतां आफ्टर 7 o'clock मास 8:30 मास आहा दिसत म्हाका जायतो लोक आहलो फाटल्यान दिसती पडटा आसतलो जायत जावं उबो आहाय चर्च फूल जाल्या सो अजो फाटल्यान मिनी हॉल आहा चोय थिंग वयताय ते ओदा एंट्रन्स आहा आनी अजो भायरूच हांव आयकताय की ते स्क्रीन गायलो आहा आनी थिंग फाटल्यान ग्रोटोको प्रे कोताय लोक सो हांवें थिंग ग्रोटोको प्रेयर बी केलो कॅन्डल्स बी लायट केल्यो आनी आतां वयता मॉर्निंग न्हू हांव केन्ना इतू बेगीन मिसा येना चडशी 9 o'clock और मे बी हांव इवनींग मिसा वयता पूण आयज 7 o'clock या म्हूण भायर सोल्लें आयज संडे न्हू मेट्रो 8 o'clock स्टार्ट आनी हांव 6 o'clock थिंग रावता चोयल्या मेट्रो हें ते डोर्स क्लोज्ड आहाय मागीर बस स्टॉपार गेलें आनी मागीर थिंग बसी रावता आनी म्हाका खबर ना हुंयची बस वयता ती चर्चा कडेन कित्याक हांव मेट्रोन वयता मिसा येवपा जाय जाल्यार मागीर पॉज करपा पडला थिंग जायतो लोक आहलो आनी सगळे हें अशें डिस्टर्बन्स सो लोक वयता मिसा लेट पावले धांवते सगळे सो हांव मॉर्निंग थिंग बस स्टॉपार रावलो न्हू थिंगा म्हाका म्हगे हें ना नेटूय काबार जालो आहा आनी मागीर आनी म्हाका खबर ना हुंयची बस वयता ती चर्चा कडेन सो एकली बायल आहली वेरी नायस लेडी हांवें तेका विचारलें डू यू नो वीच बस गोज टू उद मेहता काय मग तेन म्हाका सांगलें बस नंबर 44 पूण ती बस बरी लेट आहली आय थिंक सो अरावंड 6:45 आनी 7 o'clock मीस आनी थिंगा हांव कितल्या 6:10 एश पावलोलें बस स्टॉप आहा थिंगा मागीर ती म्हणो लागली आनी एक हुंयची बस येतली तेजे चड मागीर थिंग मातशें मुखार सावन चलोन येवपा पडटा बस येना मागीर जाय वक्तान एक बस येयली अरावंड 6:25 दिसत म्हाका C05 कितें ड्रायव्हराक विचारलें ही बस वयतो काय मू चर्चाको ना म्हणो लागलो बस नंबर 44 येतो मू आनी ते बसी जायत टायम आहा हांवें म्हणलें म्हाका चर्चा पावपा जाय 7 o'clock मागीर तो तेणें सर्च केलां गुगलाचेर खंयची बस आहा ती मागीर म्हणलो CX25 ती बस येतली विदीन 10 minutes कितें पावता X25 दिसत म्हाका आय एम नॉट शुअर आय डोंट रिमेंबर मागीर राव पॉज करता सो मागीर तेणें सर्च केलां आनी तो बरो 2 to 3 minutes रावलो मागीर म्हणो लागलो चोय तूं रावत जाल्यार राव ना तो हे बसीचेर चड मागीर अमके कोडे देंव मागीर थिंगा चडलो हांव ते बसीचेर आनी मागीर थिंग सिग्नल पडलें थिंगा एक बस वयताली सारकी हिंगा राशीद हॉस्पिटल थिंगा आहा हे चर्च आहा चोय थिंगा तेणें ते बसी हॉर्न मारलें म्हळ्यार राव हांव आहा मागीर फास्ट गेलो तो आनी मागीर
देंवयल तेणें आनी ती बस थिंगा स्टॉप जाल्ली मागीर म्हणून लागलें बेगीन वच मू मेट्टो मू तुका हांव गेलें इतू बरो दिसलो म्हाका जाण तूं सॉरी पॉज कोण कोण क्रॉस कोत न्हू तेका लागून सो इतू बरो दिसलो म्हाका एश कोन्न ओळख नासतो पासून तेणें म्हाका हेल्प केलें आनी हांव सारकें 6:45 पावलें चर्चा कडेन सो ती बायले लागून आनी ड्रायव्हरा लागून सारकें टायमा पावलें इगोर्जे गॉड ब्लेस देम एश कोन्न स्ट्रेंजर्स थंय कितको हेल्प कोत्ताय ती एश को देव पावल म्हणटाय ते भाशेन मागीर चर्चा पावलें आनी हांव ती हें क्यू आसा चंय थिंग भितर सोदता तें हें बंद केलें चर्च इज फूल म्हूण भितर गेलें चोयल्यार सगलें बेंचीस फूल आहले एक थोडे प्लेस आहली 2 जाणां बसपाक आनी 2 जावन ती हें फ्रेंड्स दिसताय एकली गेली बसपाक हांव गेलें फाटल्यान ती हें चोयलें ती मागीर ती दोगांय बारोबर बसपा आहली मस्त मागीर म्हळें ओके तुम बसाय म्हूण मागीर 2 मिनटांनी फाटल्यान म्हाका सीट मेळ्ळें सो एश कोन्न लकी डे एश म्हाका सीटूय मेळ्ळे टायमारूय पावले बसूय मेळ्ळी आनी टायमा पावले हांव चर्चा सो एश कोन्न देवान पावयल्या भाशेन हांव गोंया आहलें जाल्यार ड्रेस बी घालता आहलें हांवें तें ब्लावज घायला सो एश कोन्न ड्रेस बी कांय ना मेट्रोचो बरी लूट आहा सगळीं मिसा वयताय सो हें उद मेळटा मेट्रो स्टेशन मुगे ते लास्ट विडियोचेर जाय जावन कमेंट केलें नांव आनी गांव बरें दिसलें म्हाका हांवें एक्सपेक्ट करूं ना इतू रिस्पॉन्स मेळटा म्हूण म्हाका बट थँक्यू सो मच आनी नोट डावन करून दवरलां हेजे डायरीचे तुम खूंय रावताय खूंयसो कमेंट कोत्ताय सगलें मागीर इस्टर कॅश वयता रांदिल्लें हांव ब्लॉग घात म्हळ्यार रात जाता दिसता म्हाका कितें रांदलालें दुकरामास सोरपाटेल आडमास बीफ रोस्ट पुलाव बरें जायते रुचीचें रांदिल्लें आसता न्हू म्हाका रूच येता आतां हांव चोयता कितें मेळटा जाल्यार कितें घेवन येता तें चिकन ऑर चोया कितें मेळटा तें घेवन येवपाचें कितें रांदतालें कितें हांव घार आसता कितें रांदतालें आमगे घराय बरें मामान सोरपाटेल गेलां मुगे मामाय सोरपाटेल म्हाका चड लायक जाता फेवरेट मुगेलें एश कोन्न फॅमिली बारोबर फेस्टिवल आनी एश कोन्न बरें क्रिसमस इस्टर करपा बरें दिसता एकलें बेजार येता कितें आनी करपाक खंय एश कोन्न भायर आहाय तेंक कोटा तें खंय एकलीं बी रावताय चोय तेंक कोटोलें कितू हें तें बेजार येता न्ही कितू मिस कोताय ती फॅमिली एश कोन्न सगलीं बरीं आस सांगाता नाल्यार बरें दिसता सेलेब्रेट करपा रांदपा जेवपा मिसा वचपा बरें दिसता मे बी नेक्स्ट टायम म्हाका न्हू अम्ब्रेला जाल्ली सो अम्ब्रेला घेवपा येयला हें म्हाका उगडास हांव पयलीं हेटाली धाकली आसता हेजेर बसून सो अम्ब्रेलाची हांवें काल ऑफर चोयल्ली 10 दिरामा मेळटा आतां ना काबार जालें सो एक चोयल्ली ती 44 दिराम चड एक्सपेन्सीव आहा आनी खूंय चोयतलें हिंगा हांवें न्हू एक विडियो शूट केलो आहा आजून हांवें तो हें एडिट करूं ना सो मातशें हांवें तेतून घायलो आहा हिंगा आतां
पोक ना तर चयता पोक फ्रोजन आसता. सो चोया कितें मेळटा ना तर चिकन घेवन वचपाचें. हांव हिंग पोक सोदतालें. पोक ना मिसता. मटन बीफ आनी चिकन आहलें. सो मागीर हांवें चिकन ड्रम स्टिक्स केले. आनी थंय अशें करून केक्स बी आसताय जायत्यो डिफरंट कलरफूल चॉकलेट वनिला डिफरंट फ्लेवर्ड डोनट्स बी सगळे आसताय. टुटी फ्रुटी बी कांय केक्स आनी फ्रेश फ्रुट्स कट बी कोन्न अशें करून आसता. मागीर म्हाका पान इल्मो म्हगे फेवरेट ड्रिंक घेवपाक गेलें. कोणें मोगू मोगू फेवरेटू मुगलें मोगू मोगू फेवरेट. मेलन आनी वॉटरमेलन फ्लेवर मुगे फेवरेट बला जाता. आनी ऑफराचे बी आहले थंय ते सायडीन दवरताय ती. आनी सगल्यो मिठाई बी आहल्यो. हांवें भितर उलयता तेदो म्युजीकूय वाचतालें म्हाका सिटीतून हांवें कॉपीरायट येता म्हूण. म्हाका हें मेळना दुकरा मास मेळना थिंग ना मिसता. थिंग फकत बीफ आनी चिकन आहा. सो चिकन ड्रम स्टिक्स गेलें. चिकन काबार जाली काल चोयलें हें आहली ऑफर आहली लोकांक काबार गेले दिसता. सो ड्रम स्टिक्स गेलें आनी चोया कितें करपा तें. चिकन एन पुलाव कोतो मे बी. मागे गॅसूय ना सगळें रायस कुकरान करूं पडटा. One eternity later. तोकोलें आतां पावत थिंग आहा. सो ब्रेकफास्टाक हांवें असो ना हांवें चिंतिल्लें पास्ता हाडया. चिकन पास्ता म्हाका तें थिंग कोताय तें बरें लायक जाता. सो पास्ता हाडला. सो स्मेल्स नायस यम्मी. इतू दिसान इतू टेस्टी आता. बरें हा. तुमी कितें खायलें ब्रेकफास्टाक? तुमी सारकें गोंयचें खायलां आसता न्हू. सान्नां बी केल्लें आसा जाय जाण बुडोयन खायलां आसतलें. म्हजोय उगड आसकून खाय आं. घराको कॉल करपा जायना तर मामा दवरपा ना. फोन केलो ना मग 3 मिसां गेलीं. सो तेंका कॉल कोता आनी मागीर मेळया ओके. आनी आतां मुगे लास्ट व्हिडिओ तुम जायचा नाव गांव बी बरयला थंय हांवें नोट डावन केला. कोण आनी इचात मुगडे तूं कित्या जाय काय ही तुका नाव आनी गांव. तूं कित्या व्हड प्रायज दिता काय ही दिल जाल्यार हांवें प्रायज बी सांगो जाता. मुगे नाव जोली ना. एनीथींग इज पॉसिबल. सो हांवें बरोवन दवरलें उगडा आसा ओके. म्हाका सगल्यांगे नाव काडपा जाय बट सगल्यांगे काड जाल्यार जाय तो टायम वयतलो. रागा जायना काय. इन ईच एंड एवरी व्हिडिओ हांव तुमगे नाव काडटलें ओके. आनी आनीक कोण सबस्क्रायबर आहा चोय ते लायक 2 पाट रिक्वेस्ट केला मुगे नाव काडा मू. सो तेगे नाव काडटा ओके. तेल्मा डायस फ्रॉम वास्को दुबय रावता. शी हॅज बीन इन दुबय फॉर 16 years. So thank you Telma for motivating me every time. मुट्टे जायत jealous जाता हां. So तू ये keep doing. So motivate कोताय बरें दिसता. So हांवें तुगे नाव गेले आनीक पाट सांगलो तेणें म्हाका. सो हांवें तेदो घेवना. सो सॉरी फॉर द डिले. आनी दुसरी रागा जायना काय हांव घेतो तुमगे नाव. पूण सगळें बरोबर गेल जाल्यार हें जात न्हू तेका लागून. आनी आनीक सबस्क्रायबर आहा चोय मुगे एक रिक्वेस्ट केला. तेगे डॉटरे बर्थडे ओके ऑन 21st April. मुगे सबस्क्रायबरा नाव मारिया डिसोजा. शी इज फ्रॉम मारगांव and currently she is living in UK okay. So her daughter Siobhan Dias, I hope so I pronunciation correctly kelmo the name okay. It's a very unique name, very nice name, very beautiful one. I have heard it for the first time. I can icona बरेशें नाव Siobhan Dias. सो तेगे बर्थडे 21st April. सो हांव आयजू विश कोता. मे बी हांव फाल व्हिडिओ गायना जाल्यार
तेका लागून. So Shivon, your mama, she has wished you a very happy birthday. Okay, and she has asked me to sing a song for you. I cannot. I ते एक पाट एक song म्हणला तेंच, but I will try. Okay, कोंकणीन म्हणटा हांव तुका. Okay, I hope so you will love it. And tomorrow is your birthday. Maybe I will add this in my today's vlog, that is the Easter day vlog. I wish you a very happy birthday. God bless you and have a great day. Okay, I wish you lots of success and good health as well. So song हांव ट्राय करतलें बरपाशी म्हणपा, like जाता म्हूण I hope so. Okay, wait, the song open करता, by heart knock out the lyrics. Shivon, this is for you. This तुझ्या जल्माचो, this वडे कशेचो, happy birthday म्हणून उगडास कोता तुझो, स्वर्गार कोरांच्याचो, साद घालतात गायोनाचो, संवसार दिसाचो हांसोन केलोन सारचो, फुडा तुजो फुलो, ओत्रेक तुजे वाडो, पेस्पीड पोयसुरो, तुजे सुकुरो, रूप तुजे आंजाचे, काळी चोड मोगाचे, देवा बापान आपले बेसांव तुजेर घालचे, जल्माचो दीस तुजो, जल्माचो दीस तुजो, हांसोन केलोन सदां सारचो, जल्माचो दीस तुजो. Happy birthday, Shivon. A few moments later. So हांवें चिकन करपा जरा चिकन ग्रेवी केल्या आनी पुलाव करपा टायम ना, कितू 12:30 जाले दिसता म्हाका. पास्ता हाडलें चोय, ते पास्ता उरलो हा, सो तें खातलें. मे बी डिनरा कितें हाडटलें, रोटी कितें. आनी मुगे भयणीन ड्रेस केल्लो म्हाका, सो तो घायलाय. Thank you, Jolita, for the dress. So मुगे ग्रेवी रेडी जाली. चिकन ग्रेवी आनी पास्ता उरलो तें. जायत पास्ता हाडलें न्हू, सो हांवें रोटी बी कांय हाडना. आमी एग जायन गेली, सो पुलाव बी केलना. तुम जेला आसतो न्हू? जेता हांव.